बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एको तुमचे सव्य आसूं. आमी आयज आमोस प्रवादी हाचें पुस्तक आमी आयकतले. आमोस प्रवादी ताका ध्यान विचून काडलो, झाडांचो कोंत्रात कोत्तालो, झाडां मारपाचो. ताका आपणाचो प्रवादी केलो आनी सांगूंक लायलें पर्जेक वॉर्निंग्स, शिटकावण्यो. आनी ह्यो शिटकावण्यो तुमी तर आयकोनात, कितें तरी जायत तुमकां. ह्यो शिटकावण्यो धाडटा भयणां, वॉर्निंग्स. त्या पोरजा देवाच्या मना प्रमाणे चलनासली. तर ह्यो शिटकावण्यो आमकांय गरजेच्यो. आमकांय देवाचो आवाज आमच्या कानार एकदम म्हत्वाचो. हें देणे मिसांत आमी मागुया. हें मिस आमी भेटयता मारियान गॉमिस, फादर बॉलमॅक्स हाचे पासत. तेजे बराबर मागूंक लायलां बरें सेफ प्रेग्नन्सी, हॅपी डिलिव्हरी ऑफ सालोम लुईस पेन हें मागूंक लायलां. हें मनान धरून तेजे फुड्यान घालुया. आनी हे मिसान आमकां फावो तो मेळटा मेचे खातीर सुरवातीकूच तेजे फुड्यांत आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो, तुजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनां चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बेगीन सदांच तुवा मरी सगळ्या देवतांनी भोगतात. आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं करात. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. सुमिया काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुमिया काकूट कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, तुवें आमकां कृपेन आपणावन उजवाडाचीं भुरगीं केलीं, तर खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूं दिवं नाका. बोगोज स्वताच्या पडजोडान आमी सदां जेशें कोर म्हूण मागता. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजभूत चलयता सासणांच्या सासणां. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. इस्रायलाच्या पुतांदुवानो, तुमचेर विरोध म्हणजे इजिप्त देशांतलें हांवें भायर काडलां त्या सगळ्या घराण्यांचेर विरोध सर्वेस्पोर बाकीत करून कितें सांगता तें आयकात. प्रितुमे वेल्या सगळ्या कुटुंबां मदें फकत तुमकांच हांव वळखतां. देखून सगळ्या तुमच्या खोटेपणां खातीर हांव तुमकां कास्त लावंक वेतां. आदीं फुडेंच येवची नासतना दोग मनीस बरोबर भोंवतात. आपणाक शिकार मेळ्ळो नासतना रानांत शीव गरज घालता. आपणें कांय दवरिनासतना शिवाचो पेटो किंची मारता. फांस मांडिना जाल्यार सुकणें जमनीर पडटा. शिकार मेळ्ळो नासतना जमनी वेलो फांस कोण तरी काडटा. शारांत तुरतुरी वाजत आनी कोण तरी भियेनासतना रावत. सर्वेस्पोर धाडिना जाल्यार शारान नोश्ट येत. तेच परी सर्वेस्पोर आपल्या सेवकां प्रवाद्यांक आपलो गूट सांगिनासतना कांयच करिना.
शिव गरज घालता कोण भियेनासतना रावत. सर्वेस्पोर उलयता बाकीत करिनासतना कोणाच्यानूच रावूंक जायत. देवान सोदोमाचें आनी गोमोराचें निसंतोण केलें, तशेंच हांवें तुजें निसंतोण केलें, आनी तुमी एका उज्याच्या इंगळ्या परी जालीं. तरी तुमी म्हजेशी परतून येवंक नात, उलयता तो सर्वेस्पोर. इस्रायला, ह्यो वस्तू हांव तुजे विशीं करूंक वेतां, आनी हें हांव तुजे विशीं करूंक वेतां देखून इस्रायला, तुज्या देवाक मेलूंक तयार जा. सर्वेस्पराचें उतर. आयकल्ल्या सर्वेस्पराच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. सगळीं बरोबर म्हणुया. तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय, नोश्ट्यांक तूं लागीं घेनाय. गर्विश्ट मनशांक तुजे मुखार बोडाय करूंक तांक ना. आमचो जबाब, तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. अनीत करतल्यांक तूं विटयताय, फोटकिऱ्यांचो तूं नाश करताय. रोगताक तानेल्या आनी लोटीक मनशांचो सर्वेस्पराक कांटाळो येता. आमचो जबाब, तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. पूण म्हाका तुज्या व्हडा मोगान तुज्या घरान भितर सरूंक मेळ्ळां. भोगतीन तुका वंदून तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी पडून नमन करतां. आमचो जबाब, तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. सगळीं उबीं रावया. सर्वेस्पराची वाट हांव पळोवनूच आसां, ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासो मातवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. जेजू एका ओड्यार चडलो, ताचे शिसूय ताचे फाटल्यान गेले, आनी ओचितू तितलें खोर एक तुफान उप्रासलें की लारां ओड्या वयल्यान फुटूंक लागलीं. पूण तो न्हिदलोलो आसलो. लागीं सरून ताच्या शिश्यांनी ताका जागो केलो आनी म्हणलें, आमकां वाटाय सायबा, आमी बुडटा. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले बिजूड कित्याक, ओलक्या विस्वासाच्या मनशांदो. मागीर उठून ताणें वाऱ्याक आनी दोयऱ्याक हुकूम घालो आनी एकदम थोंडाय जाली. हें पळोवन ते मनीस अजाप जाले आनी म्हणूंक लागले, कसलो मनीस गायो, वारो आनी दोयऱ्या लेगून ताचें आयकतात. सिमयाचें शिव वर्तमान.
जेन्ना वायट चलता तेन्ना आवाज जाय आनी जिद्यान हो आवाज दिल्लो आहा सदांच प्रवाद्याचो आवाज आगोट काम हें काम आगोट प्रवाद्याचें काम आमूस प्रवादी न्हय झाडां कातरपी झाडां मारपी झाडां विकपी ध्यान ताका विचून काडलो प्रवादी जावपाक आनीक हुंयचो गांव सावथ इज्रायला सांग नॉर्दर्न इज्रायलाक धाडलो आनी पोरजेक सांग आनीक अशें आमी हो जबाब म्हणला तुजे प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा हें आमचें मागणें जावंक जाय सदांच तुजे प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय नोश्ट्यांक तूं लागीं घेनाय गोरवीस मनशांक तुजे मुखार बोडाय करूंक तांक ना ओनीत करतल्यांक तूं विटेताय खोटकिज्यांचो तूं नाश कोत्ताय रोगताक ताणयल्ल्या आनी लवटीक मनशाचो सर्वेस्पराक कांटाळो येता पूण म्हाका जे व्हडा मोगान तुज्या घरांत भितर सरूंक मेळ्ळें भक्तीन तुका वंदून तुजे पवित्र मंदिरा मुखार शास्त्रांक पडून नोमान कोत्ता म्हणटच देवाक कितें बरें दिसना तें हांगासर सांगलेलें आसा आनी तें आमी वाटावंक जाय देवाक कितें बरें दिसना तें वाटावंक जाय आनी जेन्ना आमी हें वाटायता तेन्ना तुज्या घरांत भितर सरूंक मेळटा भक्तीन जें वंदून तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार शास्त्रांक पडूंक नोमान कोत्ता आयचो वांजेल आमी जाणाव जेजू ओड्यार चडलो शिसूय चडले आनी आलतोडिसान पलतोडी वचूंक लागले वारो सुटलो इतलो वारो सुटलो की लारां ओड्याचेर मात्ताशें जालें वयल्यान ओड्याचेर मात्ताशें जालें आनी बुडटाशें दिसलें आनी तेन्ना वचून जेजू तो न्हिदलोलो ताका उठायलो आनी म्हणलें आमकां वाटाय सायब आमी बुडटा आनी ताणें ताका म्हणलें तुमी इतले भिजूड कित्याक ओलक्या विस्वासाच्या मनशांदो मागीर उठोवन ताणें वाऱ्याक आनी दोर्याक हुकूम घालो एकदम तोंडाई जाली हें पळोवन ते मनीस अजाप जाले आनी म्हणूंक लागले कसलो मनीस गायो वारो दोर्या लेगून ताचें आयकोतात तर आमी ह्या दिसांनी पावस पडना म्हूण मागणें केलें आमी भुरगीं आसता हें बरें कॉमन आसलें मायाच्या म्हयन्या आमचीं शेतां रोयतालें हांव आमचीं शेतां मायाच्या म्हयन्या रोयतालें हांव आनी शेतां माया म्हयन्याचेर रोयलीं म्हणटच जुन्यांत पावस पडना जाल्यार तें बीं घातलां तें सुकतालें भिणांत बांद आनी तेन्ना मागीर आमी भोंवताले हांव सांतां तोणीक घेवन पावस मागपाक भोंवताले हांव भिणांत बांद रोखडोच पावस येतालो तर वारो कसलो मनीस वारान दोर्या लेगून ताचें आयकोतात हें मागण्यांत जाता भिणांत बांद मागणें जाता देवा लागीं कांय ना जायना म्हूण कांयच ना देवा लागीं मनशा लागीं जायना तें देवा लागीं जाता आनी आमी मागूंक जाय तेच्या तोंडार मारता तुमी इतले भिजूड कित्याक ओलक्या विस्वासाच्या मनशांदो मागीर उठोवन ताणें वाऱ्याक आनी दोर्याक हुकूम घालो आनी एकदम तोंडाय जाली हें पळोवन ते मनीस अजाप जाले म्हणूंक लागले कसलो मनीस गायो वार आनी दोर्या लेगून ताचें आयकोतात म्हणटच आमच्या मागण्या उद्देशी भिणांत बांदो देव आमचें तोंडाय कोत्ता मोडां तुफानां आमचेर येवंक दिना आमकां शांत सांबाळटा तस फकत मागणें आमी करूंक जाय आनी आमचो बार्थ आमी तेजेर दिवंक जाय घेऊया C43 पेज नंबर 46 C43 Amen.
म्हजे भाव भणिंदो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानतोसलें जा म्हण मागुया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सुविचार सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा देवा, तुजे गुटां वरवीं तो आमकां आमचें तारण करताय, देखून हे पवित्र देण्याक सोंपता तसली आमची सेवा जावं म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सिम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं, तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, चे मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं सर काडेन सरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो कैदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जे शब्दा वरवीं तें सगळें रचलाय, आमचो सरोंडार आनी तारूक जावं तें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं जो मनीस जालो आनी आकामृतान जल्मलो, आपले हात विस्तारून आनी कोश मरणाचे जैत व्हरून ताणें तुजी कुशी पाळली आनी तुका एक पवित्र पर्जा जोडून घेतली. अशें ताणें मरणाचें जैत व्हेलें आनी पुनर्जेवन उगडापें केलें. देखून देवतां समेज भक्तां संगाती मोहिमे कितोन एकाच तळ्यान आमी गायता. सर्वेस्परा कोरोस तूं पवित्र आनी सगळीं रचना खरेपणी तुका वाकाणटा, कित्याक तुजे पुता आमच्या सुम्याज क्रिस्ता वरवीं पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन तूं सगळ्यांक जिवीत दिताय आनी सगळें पवित्र कोत्ताय. आनी सुर्या उदेवन तें दीस सोंपोपर्यान जे नांवाक निर्मळ भेटवणुकोच्या एकाशा पर्जा तूं जमयत आसाय. देखून सर्वेस्परा काल तिपडें मागणें करता हांव तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यां ती दानां तेच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या दयाळपणान पवित्र कर. जावं ती आमकां तुजे पुता आमचे सुमेज क्रिस्ताची कूड आनी रगत. ताचीच आज्ञा पाळून आमचो संस्कार समरमता हांव. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो आनी तुका दिनवासून ताणें आशिर्वाद घालो. तो मोडलो आनी आपल्या शिश्यांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेश पोरी जेवण जातूस ताणें कास घेतली आनी तुका दिनवासून ताणें आशिर्वाद घालो आनी आपल्या शिश्यांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सास्तीक कोराचें रगत, पातकाचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोतलें हें म्हजें उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूट सोया आमी होवलो खाता आनी एका शिंदे पियेता पितले पावली तूं परत येसू तुझे मरण पुरवता. देखून सर्वेस्पर आमचे सवणी पासोज पुतांच असल्या कोश्टा मरणाचो तशेंच ताचे बळी पुनर्जन्मपणां जावन सर्गार परवेसाचो आमी उगडास कोत्ता आनी ताचे दुसरे येण्याक बरवाशान एक उतरेकून हें जिवें आनी पवित्र बलिदान दिनवाश काळजान आमी तुका भेटयता. सर्वेस्परा सरवणीची बली मानून घेवन तुजी इश्तागोय तुवें आमकां दिली तर पवित्र सभेच्यांनी भेटोवणेचेर तुजें नदर घाल. जे पुताचे कुडें रोगतान पोसताय तांकां ताचे पवित्र आत्म्यान भर आनी ताच्या एकवटान ती एक कूड आनी एक आत्मो जावंक निर्मी. तुका भेटयल्ले सुपूर्ण आनी सासनीक दान तो आमकां करूं अशें तुवें विचून काडल्या भोवभाग्योन तांकां आमारी देवाची माई भाग्योन झुजय सोपोती जे भाग्योन दवरता आनी विरोक साक्षी भाग्योन जेवाज आनी समेस भक्तां सांगाता ते दायज आमकां वांटो मेळूं तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरतल मेळटलो म्हूण हांव विस्वास ठेवतां. सर्वेस्पराय सांदनाची बोली आखे संवसारांत शांतीन सडवण सुपूर्ण करूं. ह्या संवसारांत वाटसरी पयसुबेक जे वक्त तुजे शेवका लिओ आमचे भाग्योन बापा आनी फिलिपनेर आमचे गोंडी बापा सिमा आमच्या दारी गोंडी बापा सांगाता समेस गोंड्या तशें सगल्या संस्कारांनी घेतलेल्या आनी तूं आपणायत आसा ते सगळे परजे बरोबर भारतान प्रिती मोगान तीर कर. तुजे मुखार येवंक फाव केल्ल्या कुटुंबाची मागणी दोयेन आयकून घे. कोनवाड्या बापा संवसारांत शिपडल्या समेस त्या भुरग्यांक दयाळपणाची कांय एकठांय अंतरल्या आमचे भाव भयणीक आमी तुका मानो आनी संवसारांतान उतरतेल्या समेस्तांक मोवाळें तुज्या राज्यान घे. तुवें सगळीं बरोबर आमी जे महिमाक सासनाक दादूस जावं कोतरेकतांव क्रिस्ता आमचे सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी तूं सगळीं बरीं देणी संवसाराक वांटून दिताय. ताचे वरवीं आनी ताची संगात आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवटान देवाचो उदार बापा सर मान आनी महिमा तुका सासनांच्या सासनाक. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमचे सरोवराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थोन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य तुजी खुशी सगळ्याक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक शिका तुजी आमची पातळ बस आनी आमकां ताणें पडूंक नाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया कडेन जिता सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोवरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान अतिरेकतले आमकां जुदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकातांतली वाटाय. सुमेज क्रिस्ता दवरता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बार ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकोडान सांबाळ. तूं जेत राजवत चलयताय सासनांच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
पळयात द्या शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्याक तुवें म्हज्या घरा येवन म्हाका आपयला, बऱ्याक उतर म्हाका पळय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका मोहीत कर. क्रिस्ताचे कुळी म्हजें कारून कर. क्रिस्ताच्या वांगडा म्हाका दोस कर. नाणय म्हाका उदकान कडवळाच्या पवित्र गोश्टांनो म्हाका गोट करात. तूं परम्या जेजू जितान म्हाका आय. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोडूंक कधीच दिवं नाका. वायट दुश्मनांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आवय. तुजे सोशीं घेवन तूं म्हाका फोडमाय. वखदां सांगाती तुका वाखाणच्या.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमी भिटयल्ली आनी शेवल्ली देवीक बोली आमकां जिवान भरूं एवरी सदां तुका प्रितमोगान एकवटोन सासनांक तोखता तसलो फळ आमी काडूं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचात मी सोंपलें. कारण घेऊया F7 पेज नंबर 88 F7.